आणि आता खबरो विस्तारान गोंयकार अगेन्स्ट पीडीए ही संघटना 5 दिसाच्या चेन हंगर स्ट्रायकाक बसल्या. लोहिया मैदानार जाल्ल्या बसकेत ज्यो मागण्यो केल्या त्यो पुराय करच्यो म्हूण मागणी घेवन गोंयकार अगेन्स्ट पीडीए उपासाक बसल्यात. 13 मे मेरेन हो उपासमार चलतलो. प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो आनी पीडीए प्लान स्क्रॅप करचो म्हूण मागणी घेवन ही संघटना उपासाक बशिल्ली आसा. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिक्स. सोबीत आमचे गोंय सुंदर आमचे गोंय सोबीत सुंदर आमचे गोंय पीडीए नाका पीडीए नाका पीडीए आमकां नाका मॅडम घातला सगळे इस्कुटून धरून घातला आमी पण वी हॅव कम टू एंड पॉइंट लास्ट आम्ही पीसी पे घेतलेले पळय आम्ही दोन मुद्दे सारखे विच विल सूट इन टू आवर ऑल 4 डिमांड्स म्हणून आम्ही लास्ट टाइम आम्ही कितें सांगलेले की फर्स्ट यू स्क्रॅप ऑल पीडीएस एंड देन सेकंड इंट्रोड्यूस द 73rd and 74th amendment constitutional amendment in the TCP Act. So amend the TCP Act so that ही परत जे दुयेंस पळय येता पीडीएचे दुयेंस परत येता 10 वर्सांनी 5 वर्सांनी ते येवचे न्हू म्हणून आमी 73rd and 74th amendment मागतात. Okay, so how long this will continue? Now, like you said, from till Saturday or what it is? Yeah, there is some kind of misinformation that we are doing it, and there will not be any result. पण आमी कितें म्हणून सोदता आमी 13 तारीख पासून करतले. 13 तारीख तर आमकां तर कांय आश्वासन मेळना कित्याक आमी टीसीपी मिनिस्टर कडेन बरोवन पासून घातला आमकां गिव अस एन ऑडियन्स. तो तर आमकां 13 तारीख पासून आमकां तर ऑडियन्स दिना जाल्यार वी वील गो इंटेन्स हंगर स्ट्रायक. Now, how this chain hunger strike would continue? Like people will come join it again and again? Yes, today as we have got representatives of various villages who have come here, and from tomorrow we are going to have village-wise hunger strike, chain hunger strike.